मेळ्ळें की आमी असेसमेंट खंयच्या हेच्या पावराचेर बंद केला म्हणून, पूण तशें कांय ना. आमचो स्टाफ सद्याक इलेक्शन ड्युटीक आसा म्हूण त्या हेचेर आमी बंद दवरलेलो आसा. जशें इलेक्शन काबार आमी मदीं पासून आमचो स्टाफ परत येयलो जाल्यार आमी परत चालू करता, कित्याक आमकां असेसमेंट हें करपाक जाय आनी आमची तुमकां खबर आसा फायनान्शियली प्रॉब्लम आसा म्हणून, पूण आमी हें चालू दवरता. तशें कांय ना, कोणाचो हें कांय येवना आमकां आनी तशें रुमर्स कांयच ना. स्टाफ शॉर्टेज हा म्हणून आयकूंक येयला आनी त्याच्या खातीर सगळे इलेक्शन ड्युटीक सद्याक घातले. सद्याक BLO आसा आमचे कडेन कोण ना, आमचे इंजिनियर पासून ना आमचे कडेन, म्हणून ते करपी वचपी कोण ना त्या खातीर म्हणून ते सद्याक स्टॉप करून दवरला. मेबी 1 म्हयन्या भितर ना 2 म्हयन्या भितर चालू करता. नीस गोंयकार म्युनिसिपालिटीन येयल्ले आमचे चेअरपर्सनाक विचारपाक. एक्चुअली येयले चीफ ऑफिसर, बट ही इज नॉट ऑन द सीट. सो चेअरपर्सन आमी विचारले हे जे असेसमेंट म्हणून चालू आहा पळय टॅक्साक लागून बिल्डिंगेचे, दॅट्स अ पोस्ट ऑक्युपन्सी ऑडिट. इट इज मेन्शन इन द गायडलायन ऑफ म्युनिसिपालिटी. बट ते 5 वर्सां एक जावपाक जाय पयलीं, कळ्ळें. सो बरें आहा चेअरपर्सनान चालू केल्लें, पूण आमकां अशें आयकून येयलें की कोणी धमकी दिली आनी म्युनिसिपालिटीन बंद केलें म्हणून तें. सो वी वॉन्ट टू नो, फायंड आउट करपाक येयल्लें बाबा एक्झॅक्ट कितें, इट्स अ रुमर ऑर इट्स अ फॅक्ट. ताका लागून आमी विचारपाक येयल्लें बाबा हें कित्याक बंद जालें. सो आमकां तेणें आश्वासन दिलां आतां हें बंद जावं ना. हेजे फाटी तो आतां ड्यू टू इलेक्शन मॅनपावर ना तेजे कडेन, सो ताणें स्टॉप दवरला. आफ्टर द इलेक्शन ही इज गोइंग टू कंटिन्यू. देट वॉट प्रॉमिस ताणें दिला. आनी lot of other issues also we discussed with him and he was very cooperative and then all the issues will be sorted out very shortly.